कास्ता आणि मागीर शॉपार काय विकता तिजो पुर्रात्मा करता काजू आसा आज आमी आसात मार्ना शिवोलेच्या दोंगर वाठारान. हांगा दर वर्सा महेश धारगळकर हो टेनंट काजूचे पीक घेता. हांगा ते कोळमी घालतात, भाटी काडटात आनी जे पारंपारीक जे काजूचे पीक आसा ताका आमी निरो म्हणटात, जावं उर्राक म्हणटात आनी लास्ट आयटम काजू फेणी. तर ह्यो सगळ्यो हे जे पिकां आसात हे धारगळकर फॅमिली दर वर्सा घेता. आता हे सगळे करपा फाटल्यान तांची खूब मेहनत आसता. जरी हो वेवसाय आसलो जाणट्यांचो तरी हे सगळें करपा फाटल्यान भरपूर पयसो लागता, पयसो इन्वेस्ट करचो पडटा, मॅन पावर लागता आनी दुर्दैवान आमच्या गोंयान मॅन पावर मेळना ह्या कामा खातीर. म्हणून खंय कर्नाटकाक ना तर महाराष्ट्राच्या चंदगड पासून सिंधुदुर्गाच्या लोकांक हांगा हाडून तांकां कामाक दवरचें पडटा. 2-3 म्हयने हे सगळे लेबर हांगा आसतात. तांची जेवणा खाणाची वेवस्था करची पडटा, तांकां बऱ्या पैकी पगार दिवचो पडटा आनी हे सगळें केल्या उपरांत जें कितें उरता ते तेंचे तांचो फायदो आसता. आतां तांची तक्रारी आसा ती तांकां ज्या पद्दतीन रेट मेळोंक जाय ह्या वेवसाया खातीर, जावं ते उर्राक आसूं वा काजू फेणी जावं बियो काजूच्यो, तरी ती रेट तांकां मेळना. त्या खातीर हो धंदो सद्या तरी तोट्यान आसा, नुकसानान आसा अशें ते म्हणटात. तेन्ना तांची मागणी आसा सरकारान ह्या वेवसायाक जें कितें उत्पन्न आसा तें उत्पन्न बऱ्या नफ्यान फायदेशीर थारतले हाची रेट तांकां प्राप्त करून दिवची आनी हो वेवसाय जो आमचो पारंपारीक वेवसाय गोंयकारांचो तो फुडें व्हरपाक तांकां मदत करची अशें तांची मागणी आसा. आयज आमी ह्या कोळमेर मुद्दम आयल्यात आनी हांगा ज्या पद्दतीन हें काम चल्लां तें काम तुमकां आमी दाखोवपाचें आसात आनी तुमी तें पळोवचें आनी विशेश करून गोमंतकच्या दर्शकां खातीर टोटल प्रोसेस कसो कितें आसता हे आमी दाखोवंक सोदतात. सो आमच्या मदीं आसात महेश बाब धारगळकर. फाटलीं 40 वर्सां म्हणजे ताचे पुर्वज हांगा काजी करताले. हो दोंगर कोणा तरी भाटकाराचो आनी तांचे जाणटे कितलींशींच वर्सां हांगा काजी करताले, भाटी तांची चलताली आनी तीच परंपरा फुडें व्हरतना महेश बाब धारगळकर दर वर्सा हांगासर 2-3 म्हयने तळ ठोकून आसता. यो आता आमचे रस आम्ही आमच्या कळमेसून हे करता, काजू मोठा हितून रस हितून पडटा. तुमी हांगा काजू मळटात, काजू हांगा एकठांय करून हाडलेले आसतात. एकठांय करून हाडले ते काजू हांगा मोडटा. हांगा मोड फातर कित्याक दवरले आतां हे सगळे याचो निरो काडटा. सो आतां हे सगळे रोस व खंय पडटा? रोस हो पळय ह्या बॅरल हितून पडटा, टाकयेन पडटा अशें हितून. अच्छा. आनी मागीर तो फिल्टर आमी ह्या मडकीच्या हितून हे करून ह्या बाणांनी घालता. मागीर आमी हेचो प्रोसेस करून आमी हेचो उर्राक काडटा. पयलीं ही आमची टाकी, तितून पयलीं ते हितून रस घातलेलो आहा ते आमी स्टीम करता. स्टीम जाल्या उपरांत हे पायपानसून हे स्टीम ती ऑपरेट जावन हांगा सायडीक येता ते उर्राक कॅनान येता ते फर्स्ट प्रोसेस उर्राकाचो. पयलो प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस ओके. हो उर्राक. आनी सेकंड आतां काजू काडटा जाल्यार सेम प्रोसेस करून हे 2 कॅनां परत त्या हितून घालूंक जाय, माडान घालूंक जाय
मागीर काजू येता. सो पयलो जो First प्रकार तो उर्राकाचो. उर्राकांतल्यान काजू उर्राकांतल्यान मागीर काजू काजू फेणी. काजू फेणी. आणि हे पळोवंक शकता तूं आमचे हे आमची कॉयल आसा पळय ती आमची पितूची आसा. एल्युमिनियम आमी यूज करना. एल्युमिनियम पयलीं यूज करताले, आतां आनी एल्युमिनियम यूज करपाची बंद केलें आमी. कित्याक लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी ती आतां हेजी तांब्याची हे केल्या. हे कित्याक विकले तूं? सेम सेम प्रोसेस सेम. सगळ्यांक प्रोसेस सेम. हितूंतल्यान जे हे कॅनांनी एकट्यान उर्रा आणि याचं परत डबल फिल्टर करून मागीर त्याचं फेणी काजू फेणी. महेश बाबान सांगला त्या प्रमाणे ह्या व्यवसाया फाटल्यान भरपूर मेहनत, पयसो, लेबर फोर्स लागता. गोंयान हो मॅन पॉवर मेळना, सो तांकां भायल्यांतल्यान म्हणजे कर्नाटक जावं महाराष्ट्रांतल्यान हे लेबर हाडचे पडटात आनी ह्या वेवसायांतल्यान मोठ्या प्रमाणात पयसो इन्वेस्ट करचो पडटा. पूण जितलो पयसो ते इन्वेस्ट करतात त्या प्रमाणान तांकां पीक मेळना आनी रेट मेळना अशी तांची तक्रार आसा. सरकारान ही तक्रारची दखल घेवची आनी महेशा सारके अशे अनेक जाण आमचे स्थानीक गोंयकार लोक हो वेवसाय चलयतात. पेडण्या पासून बार्देस आनी बार्देस पासून आमच्या बिचोली म्हणा वाळपय तालुक्यात हो वेवसाय मोठ्या प्रमाणात आमी पळयतात. तेन्ना सरकारान तांच्या ह्या तक्रारीची दखल घेवन तांकां यथायोग्य अशी रेट मेळोवन दिवची आनी हो वेवसाय फुडें चलोवपाक तांकां वाव दिवचो, मदत करची, सहकार्य करचें अशी महेश धारगळकर आनी हेरांची मागणी आसा.